देवान आपली बेसांवां मोडबाच्या कुपान भरलेली आसात आनी आमकां सगल्यांक ही बेसांवां भरून दवरलेली आसात। पूण ही बेसांवां आमकां मेळटली जेन्ना आमी देवाचे उपदेश पाळटली, जेन्ना देवाचे मनामेंत आमच्या जिवितांत आमी दवरतली आनी बरें जिवीत आमी जियेतली, तेन्ना आमकां ही बेसांवां देवाची फावो जातली। आमी देवाची बेसांवां आमकां फावो जायनात। देव आमकां बेसांवांनी भरूंक सोदता, पूण आमी आमची भिरांतीन एक सोत्रे भाशेन आमी देवाची बेसांवां आडावन दवरतात। आनी सोत्री म्हणल्यार आमचे वायट जिवीत, ही सोत्री म्हणल्यार आमचे पातकी जिवीत, हे सगळी देवाची बेसांवां आमच्या कडली पयस दवरतात। देखूनच ही बेसांवां कुपान भरलेली आमचेर फागोनात, कित्याक असलीच जिविताची सोत्री दवरून असलें जिविताची वायट करून आमी आमची बेसांवां उणी केल्लीं आसात। पूण देव आमचेर बेसांवां ओतयत आसा, पूण ही आमची सोत्री आमी बंद करूंक गरज आसा। जेन्ना ही बंद करतली तेन्ना देवाची बेसांवां आमचेर फागतली। कुपान भरलेली बेसांवां आमचेर आमी घेवंक पावतली। ही आमच्या जिविताची सोत्री, जे वायट स्वभाव आसा, आमचे पातकी जिवीत आसा, ते आमी सगळे बंद करूंक गरज आसा। तेन्नाच देव आमचे सोबी पावतलो आनी हीच बेसांवां आमचेर फागयतलो।